डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सांक अशा पद्धतीचे अवॉर्ड्स दिवप अत्यंत गरजेचे आसा. ह्या वर्सा सोड फुडल्या वर्साच्यान दोज हू आर डुईंग एक्सलंट एट द नॅशनल लेवल तांकां ह्या पद्धतीचे अवॉर्ड दिवपाचे प्रोविजन हे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्साक सांगता आनी फुडल्या वर्साच्यान डेफिनेटली ह्या पद्धतीचे अवॉर्ड दिवप. आपूण म्हणटा तो ही गेम अटेंड करपाक गेलो, ती गेम अटेंड करपाक आयलो, ताज्या उपरांत म्हाजी अटेंडन्स कमी जाली म्हणटा तो. इट इज 55%चेर येयल्या आनी सर सांगता इफ इट इज मोर देन 60% then only we are allowing. We need to make the provision. I think at a university level also we want to make the provision. Unless until it is more. नाजाल्यार कोणूच भुरगो खेळपाक वयचो. We want to make the provision if it is in the rules of regulations university and higher education सेंच्यांनी त्या पद्धतीचे. पण नॅशनल गेम्स गोंयांत जाल्या उपरांत चडांत चड पार्टिसिपेशन जे आसा हे निश्चितच जातलें आनी ताचो फायदो जो आसा तो आमकां जातलो. वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो स्किम्स आमी स्पोर्ट्साच्या बाबतींत आमचे नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत लॉन्च करपाचे आसा. सो ऑलरेडी आय हॅड गिवन द इन्स्ट्रक्शन. हाज्या फुडें खेळाक खूब बरे दीस हे गोंयांत येवपाचे आसा. तुमी खेळपाची तयारी दवरा. As parents, as coaches, as support staff, we need to encourage our young athletes and give them the confidence that yes, sports is a career which can give a lot of satisfaction, fulfillment and achievement and glory. And sports will give an overall development much more than any traditional career, because it's a mental and a physical combination of both which makes a true sportsman.